वास्को कुठ्ठाळी पंचायत वाठारांत कोणेन तरी ट्रकांनी माती आनी कचरो उडोवन जमीन पुरोवपाचो प्रयत्न केला. थळाव्या लोकांच्या नदरेक येतकच लोकांनी बोवाळ करून माती उडोवपी ट्रकाक आनी गाडयेच्या धन्याक धरलो, तशेंच थळावे पंचायतीकय कळयलें. आमी सध्या हा मेटा स्ट्रिपा कडेन आनी हो ओपन लँड आसलेलो. हांगासर ही माती डंप केला. एज पर सोर्सीस म्हाका कळोन येयला कितें ही माती जी येता ती सगळी गोवा शिपयार्ड वास्को आसा थंयच्यान हांगासर हाडून डंप करता तो कॉन्ट्रॅक्टर. आतां तेंच्यांनी डंप केलाय सारकें. थोड्या दिसांनी हो जो लँड आसा पळय तो असोच ते भरतले आनी तुमकां खबर आसतलें सालिगांव कितें चल्लां तें. माती डंप केली, आतां थंयसर इल्लिगल स्ट्रक्चर येयला. तर म्हाका अशें दिसता की हांगाय फाल्यां कितें ना कितें झोपडपट्टी तयार जातली. आनी बारीकशी समज जेन्ना एक मोटरसायकलवालो कचऱ्याची पोती रस्त्यार उडयता तेन्ना कोणाक ना कोणाक दिश्टी पडटा. पूण हांगासर पळया तुमी आख्खो लँड आसा. हांगासर जो 10,000 स्क्वेअर मिटर मायज आसा तो आख्खो फील केला. हे कोणाच्याच नजरेन वचोंक ना. हिचेर बाबा ऑथॉरिटीक खरेंच खबर ना काय कोण हितून इन्वॉल्व आसा हेजेर खरी चवकशी जावपा जाय. समज चवकशी कोण करना जाल्यार आमी जे आहा हांगासरले स्थानीक आमी फुडलें कितें करपाचें आहा तें करतले. मतलब मट्टी शिपयार्ड का है जिसका जगह है टोमी सर डालने को बोला है. आपके पास कुछ है डंपिंग का? नहीं, वो दिए नहीं हम लोग को. वो बोल के गए कि हमारा जगह है, डालो. कॉन्ट्रैक्ट आप गाड़ी किसको दिया है? आप गाड़ी किसको लगाते? कॉन्ट्रैक्टर को लगाते? गोवा शिपयार्ड को? गाड़ी हम किसको और को दिया है, मेरा भाई है. वो भाई गाड़ी शिपयार्ड को दिया है. वो शिपयार्ड गाड़ी चलाता है. हमारा इसमें कॉन्टैक्ट वगैरह शिपयार्ड में नहीं है. माती ओतताना गाडी धरिल्ल्यान गाडयेच्या धन्यान हो कचरो आनी माती गोंय शिपयार्डाची म्हूण सांगलें. कुठ्ठाळेची सरपंच म्हणटा आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी हांगा आयलीं. ह्या संबंदान पुलिशेन कागाळ करतली. तुमी आमकां इन्फॉर्म केलें न्हू तेदो आमी येयलीं बेगीन आनी आतां आमी पुलीस कंप्लेन दिवपाक केला. स्टॉप नोटीस. कुठ्ठाळे पंचायत वाठारांत कोणय खंयच्यानय माती हाडून जमीन पुरोवपाक शकना. हें जें कोणी केलां तें बेकायदेशीर आसा. तशेंच माती उडोवपा खातीर पंचायतीचो ना हरकत दाखलोय घेतिल्लो ना, अशें उपसरपंच रेमंड डिसान सांगलें. इमिजिएटली तुमगे फोन येयले उपरांत हांवें सरपंचा सेक्रेटरीकूय फोन केलो, प्लस हांवें कलेक्टराकूय फोन केला. हांवें फ्लायींग स्क्वॉडाकूय इन्फॉर्म केला. अमके कडेन हिंग लँड फिलींग चालू आहा म्हणून फ्लायींग स्क्वॉडूय येता. आनी दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन्स फ्रॉम द पंचायत. कांय एप्लिकेशन पासून गायलो ना आनी वीच इज टोटली इलिगल. कायद्यान घालपा जाय. कायद्यान परमिशन घेवपा जाय. दुसरी गांवां आसान गार्बेजी असो कचरो असो हाडून आमच्या गांवांत घालपाक आमी दिवपा न्हय. लँड फिलींग पासून करता जाल्यार सारकी तांबडी मातयेन करपा जाय, टेकींग परमिशन्स ऑफ ऑल द ऑथॉरिटीज. आनी हो कितें सगळो कचरो मरे हाडून हिंग बोरला. कोर्ताली इज नॉट ए डस्टबीन गार्बेज दीस टू डंप ऑल दीस वेस्ट ऑफ हुएवर्स इट इज.